ही जी आयची जी मिटींग आसली ती जनता खातीर आसली आणि तेकाच लागून हे मिटिंगेक नांवूय तसोच आहा की जनता दरबार। आणि हो जनता दरबार घडोवपाचो मेन उद्देश की आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे वास्को जावं दाबोली जावं बोगदा सडा यांचो आवाज जो आहा न्हू तो असेंब्लीन पावना आणि तो असेंब्लीन पावना इवन नॉट ओन्ली मुरगांव गोंयचो आवाज पावना पण तेका लागून हे जे आमचे जे आजी माजी आमदार आहात ते सगळे न्हिदलेले आहा आणि गोंयचो आवाज जो गोंयचे लोकांचो आवाज जो असेंब्लीन व्हरपी आहा तो आता सगळे गोंयभर खबर आहा की आमचो विजय बाबा आणि विजय सर जे मुद्दे मांडटा तेका लॉजिक असता तो बेश्टे मुद्दे मांडपाचे म्हणून मानना तो वयल्यान तेंचे सोल्युशनूय तेंका दिता आणि गोंयचो आवाज लोकांचो आता जे डिफिकल्टीज आहा ते आयकपाक तेंचे ग्रीवेन्सीस आयकपाक स्पेशली विजय बाब आमच्या मुरगांवान येयल्लो। आज धनगर समाजाचे 114 वाडे आसा नॉर्थ ते साऊथ आणि चडशी लोकसंख्या आमची सागे मतदारसंघात आसा आणि 70 आसा केपे आहा पूण केपेकारे आमचो म्हाजोच चुलत भाव तो डेप्युटी सीएम त्याका त्या वाटेन वळून तेजी बोट बुडली। आता आमी धनगर समाजान करचे कितें फाटी आमकां 4 फावटी दिल्ली येयले आमी गेले सगळे राजनाथ सिंगा मेळ्ळे व्हडले व्हडले हेका मेळ्ळे करतात म्हणटा परत पार्लमेंट इलेक्शन येयले असेंब्ली इलेक्शन येयले काय आमच्या समाजाक दिल्ली व्हरता आणि आमची दिसती फसवणूक करता। हो धनगर समाज हो नीज गोंयकार आसा जसो ह्यो गोंयचो आवाज म्हणटा तो गोंयकार फॉरवर्डाचो जो खासदार जे विषय घेऊन वयतात आमी गोंयचे धनगर आमी राना वाठारा आयज आमी सगळे सांबाळले आमी धनगरान हो खंय तरी आमचो विषय तो विधानसभेत काडचो आणि आमकां न्याय दिवचो। खूब आसात पूण ओवरऑल जर समरायज करतलो जाल्यार अशें दिसता की मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांचे बरे दीस येवंक अच्छे दिन म्हणटा ते फक्त जे सरकारान आसात जे लोकप्रतिनिधी आसात जे बीजेपी बरोबर आसात तांचेच अच्छे दिन आयल्या। सर्वसामान्य मनशाक हांगा खूब ताचेर अन्याय जाता। MPA म्हणटा ती दादागिरी करता MPA इतली दादागिरी करता की बीजेपीचो स्पोक्समॅन आणि आमचो कलीग आणि वास्कोचो आमदार ताणें पसून हे बोवाळ मारला की ताची डबल इंजीन MPAचे दादागिरीचेर कांय ताका वखद ना सो हाजेर क्लियर दिसता की सरकारान हात वयर काडिल्ले आहा। गोंयचो सरकार सरेंडर जाला मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचे फुडें आणि ही मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी वास्कोचो पोर्ट आणि मुरमुगांव तालुका तांणी तांचे बापायचे बेस्ट अशें हे ट्रीट करतात ताका जाय ते भशेन करता आनी तातूंत स्थानीक मनशाक कसलोच फायदो ना। थंय ज्यो बोटी येता बोटीचेर हफ्ते मागतात जे कोळसो येता कोळशा खातीर धंदे बंद जातात। म्हजे कडेन एक स्टॅटिस्टीक आहा की सगळे म्युनिसिपालिटींनी ट्रेड लायसन्सां म्हणून लोक एप्लाय करतात वास्कोन ट्रेड लायसन्सां सरेंडर करतात। तुम्ही चेक करून पळयात म्हजे कडेन आन्सर आहा असेंब्लीन दिल्ले आन्सर 13 म्युनिसिपालिटीन एकूच म्युनिसिपालिटी अशी अकलेक पावल्या अधोगतीक पावल्या म्हणटा ती वास्को म्युनिसिपालिटी। हांगा धंदो जायना धंदो कित्याक जायना ऑल दीस इज लिंक टू वन कमोडिटी कॉल्ड कोल कोळशा खातीर कोणूच हांगा येना बरे लोक गिरेस्त लोक जे पयले आशिल्ले ते हांगा गोंय हे वास्को सोडून वतात आनी हाजे खातीर एक कंप्लीट हाका एक रिमाइंड मारचें पडटलें ताजेर एक बरो विचार जावचो पडटलो। आतां हांव आज आयलां फकत लोकांचे कागाळी आयकुपाक आनी जाता तितले भशेन हे इश्यूज रेज करपाक। आतां हांव हे सगळ्या इश्यूज आयकल्या आनी आमी रेज करतले आनी ताजे मागीर परतोय हांगा हांव येतलो की रेज केले म्हणून जायना ताजी सोल्युशनां येवपाक जाय। सोल्युशनां आमी सजेस्टूय करतले सरकारा कडेन आमी प्रोएक्टीव वागतात। वी आर नॉट सेयिंग दॅट सोल्युशन तुवें हाडचें म्हणून आमी सोल्युशन कितें तेंय बी सरकाराक सजेस्ट करपाचें तकली आनी एक्सपिरियन्स म्हाका आहा। विशय तुमी इतके आयकले तुमकां कितें दिसता खरेंच हांगा डेव्हलपमेंट जावं हेचे डेव्हलपमेंट कसलो डेव्हलपमेंट हांव सांगता तें पळय म्हणटा ट्रेड लायसन्स सरेंडर करतात कोळसो वाडला MPAची दादागिरी वाडल्या स्थानीक मनशाक कसलोच रिस्पेक्ट ना वेस्ट गार्बेज जी एक्युमुलेट करतात ती मंकी बीच म्हणटा तातूंत वता सकयल्ली स्प्रिंग आहा ती पोल्यूट जाल्ली आहा रेमेडिएशन ऑफ लिगसी वेस्ट म्हणटा तो इश्यू आहा। सो हे सगळे इश्यूज आसतना कितें उलयतात खंय वास्को आनी मुरमुगांव पावना
एक मंत्री जाला, मंत्री आपल्या हातून बरें गार्डन करता, कितें तें वॉकिंग ट्रॅक करता. त्या वॉकिंग ट्रॅक ही should be thinking of himself as a पालक मंत्री of the तालुका. सो तालुका फेस्ताक पावला मरे. तालुकाचें कितें जाता बरें, नाजाल्यार ट्रेड लायसन्स सरेंडर करता म्हणटा हांव कसो सांगूंक शकता तुमकां. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तांकां ती कोण ती हेल्पर आहा तांकां 1,000 रुपया खंय हें दितात. 1,000 रुपयान कितें जाता? अर्थ आसा हाका? आय थिंक the government is inhuman when it comes to people's issues. So after listening the grievances, overall, what is your vision for the Vasco and Murmur? My vision will be dependent upon how many issues I address, what solutions come, and those which don't come, then we will have an alternate vision for which we'll come to.